सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप। सिलो नगरांत जेवले खाल्ल्या उपरांत आना थंयसरली उठली। सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसली। तेन्ना सगळीच खोंती बरीच जावन आनी दुकां गळोवन आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी अशी तिणें एक आंगवण केली। तळपाराच्या सर्वेस्परा, तुजे चाकोनीचे चडफडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसोर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोनीक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयलोली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकर लावंक दिवची ना। सर्वेस्पराच्या मोरयान ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयत आलो। आना एकदम लुवान उलयताली, तिचे ओंठूच हालताले, पूण उतरां आयकूंक येनासलीं। देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड। पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी खोंतीक सांपडलोली बायल। हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पिवोन चाकूंक ना, पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगतालीं। हांव एक कसली होलकी बायल म्हूण धरिनाका। हो सगळो वेळ हांव खोंती हुस्क्यांनी भरलोल्या काळजान थावन उलयतालीं। तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागल्याय तें तो तुका दिवं। तिणें ताका परतीपाळ केलो, तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या चाकोनीक उपकार मेळूं। अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनीक केन्नाच खोंतीन भरलोलें दिसूंक ना। सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बोजून आपल्या गांवघरा रामनगरांत परतली। एल्कानान आनाक आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्याचो उगडास केलो। ती गर्भेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतलां। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें। सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें, म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें। म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कित्याक तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां। सबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें। बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोतांचें बळ वाडलें। पोटभर जेवतालीं तीं दीस वडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात। वांचडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायतीं भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना। सबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें। सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोंडान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा। सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता। तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता। सबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें। गरिबांक तो धुळींतली उखलता,
दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा, कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. सोबाब, सर्वेस्परा सोबें मुरगोडटा काळीस मोजें. उद्गार. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते कापारनाक गेले आनी रोखडोच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताची शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. त्याच वेळार मेळो ओतमो बसलोलो एक मनीस तांचे देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजरेताचे जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचें भस्म करूंक आयला कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो ओतमो ताका फडफडोवन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकोण ही? अधिकारान तो शिकयता, मेळ्या ओतम्या लेगून तो हुकूम घालता आनी ताच्या आयकतात. आनी रोखडोच गालिल्याच्या आख्या प्रांतांत सगळे कडेन ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवें शिकोण ही? नियाळाक आदार. आमकां कितेंय भायल्यान पळोवंक नवें बरें दिसता, जावं कपडे, नवें घर, मोटोर आदी. पूण जेन्ना प्रदुशणाक लागून आमी आमच्याच नवसरणी पासत कितेंय नवें आपणावंक मातसो बदल करूंक आमकां आडखळ जाता. प्रदुशणाक लागून उण्या दर्जाचे लो स्टँडर्ड पॉलिथीन बॅग्स व प्लास्टीक सरकार बंद करतात म्हणटा. आमचे धर्मीक वडिलोय प्लास्टीक, थर्मोकॉल, फोम कसलेय सजावट डेकोरेशन्स करतना वापरी नाकात म्हूण समजायता आनी तें मांडून घेवंक खूब पाटी उरतात. आनी म्हाका कितेंय बरें दिसता तेंच करता हांव आनी हाका लागून पर्यावरण नितळ जावंक हांव आनी तूं नाकारता. शुभ वर्तमानांत जेजू अधिकारेन मेळ्या ओतम्याक धांडायता आनी लोक अजाप जावन ही आनी कसली नवी शिकोण काय म्हूण अजापतात. आयज इतलो कचरो आनी मेळ दिसता तेन्ना परतून वापरूंक जाता तसल्यो वस्तू उजार करूंक वा वापरूंक आमकां आव्हान. पयल्या वाचपांत आना प्रार्थना करता आनी भुरगो सॅम्युएल ताचे गराब्यांत फावो जाता आनी नव्यान नवेंपण येता. हो शब्द
आनी हो सोबीत सुंदर संवसार आनी आमचो समाज आमकां देवाचें फुंकोट देणें. जावं हिंदू, मुसलमान, भाव भयणांक आमी क्रिस्तांव कशीं नसोरलीं जिवीत आपणावन एकचार एकवट आनी नितळसाण सांबाळटल्या जिविताक गोवाय दिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी पातकी जिवीत सोडून कचरो उणो करून मोजें आनी समाजीक जिवीत नितळ सांबाळुया.